Joshua chapter 20. D. खेरीत सवलती आसलोलीं शारां, शेरोना घेवचीं शारां. आनी सर्वेस्परान जोशुआ कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां कडेन उलोवन अशें सांग, मोइजेसा वरवीं तुमकां सांगलोलें तशें तुमचे खातीर आलाशिऱ्याचीं शारां नेमात. अपघाती आनी येवजूंक नासलेल्या खुणाचो जाका गुन्यांव आसा ताणें थंय आलाशिरो घेवचे खातीर रक्ताचो सूत घेतिल्ल्या सोशिलो पळून वेचें. हातूंतल्या एका शारांत ताणें पळून वेचें शाराच्या दारवंट्याशी. ताणें शाराच्या जाणट्या मुखार आपलो कोटलो मांडचो, ते ताका भितर घेतले आनी आपणा मोदें रावूंक ताका जागो दितले. जरूय रक्ताचो सूत घेवपी ताचे पाटीक लागत, तांणी गुन्यांवकाराक ताचे आदीं करचो न्हय, कित्याक ताणें आपल्या पेल्याक मोजरो जिवेशी मारूंक ना आनी त्या आदीं ताचो राग धरलो ना. सोबे मुखार नितीक उबो रावो पर्यान आनी त्या दिसांनी थंय आशिल्लो परम याज्ञीक मरोसोर तो त्या शारांत रावतलो. त्या उपरांत पळून गेल्या शारांत थावन तो आपल्या खाशा शारांत आनी घरांत पोत्तलो. आनी तांणी नेफ्तालीच्या दोंगरार गालिलियांत आसलोलें केदेश, एफ्रायम दोंगरावेल्यान शेकेम आनी जुड्याच्या दोंगरावेलें किर्यात आर्बा म्हणजे हेब्रोन हीं शारां नेमलीं. जॉर्डनाचे उदेंतीक जेरिको सामकार, ओरोण्याच्या मळार तांणी रुबनाच्या कुलांतलें बेजेर, गादाच्या कुलांतल्यान जिलियादाचें रामोत, मानासेच्या कुलांतलें बाशानाचें गोलान हीं शारां वेंचून काडलीं. हीं सगळीं शारां सगळ्या इस्रायलितां खातीर आनी तांचे मोदें आसलोल्या विदेशियां पासत नेमून दवरलोलीं. कोणाच्याय माथ्यार येवजूंक नासलोल्या खुणाचो गुन्यांव आसलो, ताणें सोबे मुखार आपली न्हीद जायसर थंय पळून वचूं येतालें आनी रक्ताचो सूत घेवपाच्या हातांतलो आपणाकूच वांटावन येतालो. देवाचें उतर हें.